जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. सतत सोपवितत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वनपा वयतलो. तो आपलेच तकी कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकलेच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 31. कित्याक सरेस्पोर तुमचो देव काकुळतीचो देव. तो तुमकां सांडचो ना वा तुमचो नाश करचो ना, वा ताणे तुमच्या पुर्वजां कडेन सपूत करून केल्लो सल्लो विसारचो ना. Psalm chapter 145 verse 8 and 9. सरेस्पोर दयाळ आनी काकुलदार, रगार जावं सवकास माया मोगान भरलेलो. सरेस्पोर सगळ्यांक उदार, सगळ्या ताच्या रस्त्याचेर आसा ताची दया. 1 Thessalonians chapter 4 verse 4. तुमची कूड पवित्रपणी आणि मनसुगेन सांबाळीशे तुम्ही हर एकल्यान ती धमोंक शिकसय. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. देवान आमकां अनिस्कळपणान जियोंक आपोवंक ना, बगेवंतपणी जियोंक आपयल्या. Revelation chapter 3 verse 20. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्ते करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो, तोय म्हजे सवे जेवतलो. Isaiah chapter 30 verse 18. पूण सरेस्पोर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. तुमची काकूट करूंक तो उरता. कित्याक सरेस्पोर न्यायनितीचो देव, ताचेर भरवसो दवरता ती सुभागी. Exodus chapter 34 verse 6. सरेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सरेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. Romans chapter 10 verse 9. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट विसारची जाल्यार, आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. Romans chapter 10 verse 10. कित्याक काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाच्या उसाळणेद्वारे तारण तुका लाभता. Chapter 10 verse 11. पवित्र पुस्तक असं म्हणता, ताका सतमानतलो कोणूच लाजीक पडचो ना. Romans chapter 10 verse 12. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेदभाव ना, कित्याक सोमेस्त सरेस्पोर तस्सो आनी आपणाक उलो मारतल्या सगळ्यांक तो येतेच मापान दितलो. Acts of Apostles chapter 4 verse 12. कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसले दुसरे नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्ले ना. Psalm chapter 86 verse 5. तोम्या तूं दयाळ आनी बोगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर आपरमीत तुजो मोग. पवित्र पुस्तक सोनियाळ मॅथ्यू 11:20-24. उपरांत ताणें जायती आश्चर्यां केल्ली त्या शहराक वचून देवा थंय ती फाटी परतोवंक नात. देखून तांकां तो बेस्तावंक लागलो, हा कितली भिरांकूळ जातली तुमची स्थिती. हे कोरजिना, हाय तुका हे बेत्सैदा, तुमचे मदीं केल्ली ती आश्चर्यां तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्ली जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गोणी वस्तू न्हेसून आनी आंगार गोबर घाल आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रासड काकुळत लाभतली. आनी तूं काफरनाव आकाशाक सडतले म्हूण चिंताय कितें, पाताळाक तूं शेवटतले. कित्याक तुजे ते केल्या ती आश्चर्यां सोदोमांत केल्ली जाल्यार आजुनूय ते उबे आसते. देखून हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवां तुजे वणसड काकुळत लाभतली. चॅप्टर 1 verse 5. तूं जिवंत आससर कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव म्हजी सवे आसलो तशें हांव तुजेय सवे आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना वा तुका सांडचो ना. Psalm chapter 116 verse 5. सरेस्पोर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करन आसा म्हूण तुम्ही नेणा.
Lamentation chapter 3 verse 22. सरेस्पोर विश्वासी मोग केदींच सोंपाना, ताच्या काकुळती केदींच अंत ना. Sirach chapter 2 verse 11. कित्याक सरेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकां मोक्षिता आनी कश्टाच्या दिसांनी निवारता. Deuteronomy chapter 28 verse 8. तुझ्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर सरेस्पोर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरेस्पोर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 121 verse 7. सगळ्या वायटांचो सरेस्पोर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो.